मातेव. उदेंतीचे विद्वान पावतात. चॅप्टर 2. हेरोड राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुडेयाच्या बेथलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत अवचितूच उदेंती थावन कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी तांणी अशें विचारलें, जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचे नोक्यात उदेताना आमी पळयलां आनी सरपटून ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्याव. हें आयकून हेरोड राजा घाबरलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलेम समेस्त मुखेल यादनिकांक आनी परजेच्या धर्मशास्त्रियांक जमोवन क्रिस्त खंय जल्मोवचो आसा ते विशीं तांचे कडेन तो निमगूंक लागलो. तांणी ताका असो जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेथलेहेमांत कित्याक प्रवाद्या वरवीं अशें बरयलेलें आसा, आनी तूं जुदाच्या प्रांतांतल्या बेथलेहेमा जुडाच्या मुखेलियां मदें कशेच भाशेन सगळ्याहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे थावन निपजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल परजेक चोरवाक व्हरतलो. तेन्ना हेरोदीन त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हेलें आनी नोक्यात केन्ना दिश्टी पडटलें ते विशीं तांचे कडेन बारकायेन निमगून घेतलें आनी तांकां बेथलेहेमाक धाडून म्हणलें, वचात बालकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय सरपटून ताका नमस्कार करूंक वेचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते वाटेक लागले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नोक्यात अवचीत तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बालोक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोक्यात पळोवन ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बालकाक ताचे आवय मारयेच्या सांगाता तांणी देखलो आनी साश्टांगी पडून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं बांदारां उगडून ताका ही देणी समर्पिलीं, भांगार, धूप आनी गोंदरोस. पूण हेरोडिशीं परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिंकडायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते पोत्तोले. जेजू इजिप्तांत परदेशी. ते वचना फुडें अवचितूच एक देवदूत जुजेक सपनांत दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, बालकाक आनी ताची आवय घे आनी इजिप्ताक पळून वच आनी हांव सांगे पर्यंत थंय राव, तर हेरोद बालकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बालकाक आनी ताची आवय घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मरोसर थंय रावलो. इजिप्ताक थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो, अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं सांगलोलें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें घडलें. निरपराधी बालकांचो नास. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळोवन हेरोद एकदम रागाभरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेथलेहेमांत आनी त्या आख्ख्या जिल्ल्यांत विद्वानां कडेन निमगून घेतलेल्या काळजाच्या हिशोबा प्रमाणें 2 वर्सांच्या वो उणे पिरायेच्या बालकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमायास प्रवाद्या उदेशीं सांगलोलें आसलें तें खरें जालें. रामांत एक बोब आयकूंक आयली, मोठें रडणें आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रडटा, ती नात म्हूण ना तिका बुजवण. इजिप्ताच्या परदेसांत थावन परत गालिलियांत. हेरोड मरतोच अवचितूच देवदूत इजिप्तांत जुजेक सपनांत दिश्टी पडलो. ताणें अशें म्हणलें, उठ, बालकाक आनी ताची आवय घे आनी इस्रायल देसांत परतो वच, कित्याक बालकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मरून गेले. तो उठलो आनी बालकाक आनी ताची आवय घेवन इस्रायल देसांत परत गेलो. पूण आपल्या बापाय हेरोदीचे सुवातेर आर्केलाव जुदेयांत रावतोच
राजवट चलयता म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो आनी सपनांत आपणाक असो शिडकायलो म्हणून गालिलिया प्रांतांत गेलो. थंय नाजारेत म्हणटात त्या नगरांत ताणें ठिकाण केलें. देवाचें उतर हें.